काल आमची बिचोली म्युन्सिपाल्टीची मार्केट कमिटीची मिटींग जाली. ते मिटिंगेक म्हजे बरोबर आमचे बाकीचे मेंबर्स आनी आमचे चेअरपर्सन CEO आनी म्युन्सिपाल्टीचे सगळे स्टाफ आशिल्ले. ते हातून मेन मुद्दो आशिल्लो तो एक स्टेरकेस आनी फिश मार्केटान जे सद्याक जे कामगारांक बरे भशेन फीश नुस्तें विकता तांकां बी जशें बसूंक मेळना, थंय घाण कशी जाल्ली आसा त्या विचाराचेर ती मिटींग जाल्ली. म्हणजे 14 फायनान्सांतल्यान पयशे हे करून तातूंत कितें आमी ते मार्केटान आनी करूंक शकतात हे विशयाचेर. पयलो मुद्दो म्हणजे आमचो स्टेरकेसीचो. 2000 म्हाका दिसता ती बिल्डींग आमची 2012 जाल्या आनी 12 जाल्ल्या कारणान आतां खुबशीं वर्सां गेल्ल्यान ती बिल्डींग थोडीशी आमची पोरणी कशी जाल्लीशी आसा. सो एग्जीट आसता पळय ती एक फाटल्या सायडीन आमची एक स्टेरकेस आसा ती खुबशी म्हणजे रिपेर करपाचे हाजेर आयल्या अशें आमचे इंजिनियर्स CEO आनी बाकीच्यांचें म्हणणें आसा. पयलीं आमची मिटींग जाली तेन्ना होच मुद्दो तांणी आमचे कावन्सील मिटिंगेक मांडिल्लो. सो तांकां हांवें सजेशन केल्लें की तुमी हे मुद्दो आसा तो आमच्या मार्केटाचे म्हणजे मार्केट कमिटीच्या हाका तुमी घालचो आनी मागीर ताजेर आमी कितें तें फुडें परत मिटींग घेवया आनी ताजेर डिसिजन दिवया म्हणून. सो तांचे म्हणण्या प्रमाणे ती स्टेरकेस खुबशी डॅमेज जाल्ली आसा आनी ती रिपेर करपाची गरज आसा अशें ते म्हणटात. सो ते विशयाचेर तांकां हांवें विचारलें की तुमी बाबा खरेंच ती गरज आसा काय ना. सो ते म्हणटात हय म्हणून. हय म्हणटा जाल्यार प्रश्न येता की ताजे पोंदा आमचे थोडेशे वेंडर्स बसतात तांचो प्रॉब्लम. आतां ते वेंडर्स थंय म्हाका आयकूंक येता ते प्रमाणे खूब पयलीं म्हणजे आमच्या कावन्सिलाचे पयलीं आमकां निवडून आयल्यार आतां फक्त 4 वर्सां जाल्लीं आसा आनी फाटल्या कावन्सिलान रेजोल्युशन घेतलां अशें आयकूंक येता की तांकां थंय बसूंक दिवची किंवा ना हें अजून कांय हें जावंक ना. कितें म्हणटात ते स्पश्ट जावंक ना. सो त्या खातीर आमी आतां जर ती स्टेरकेस करता जाल्यार तांकां खंय बसोवची. सो तांकां प्रॉपर जागो मेळचो म्हणजे एज अ वेंडर म्हणून. म्हाका खबर आसा की ते वेंडर्स आसात काय कितें आसा आतां हे म्युन्सिपाल्टी कडेन आमचे फायंड आवट आमी करपाची आसा. त्या खातीर आमी 30 तारखेक परत मिटींग म्हणजे सगळ्या कावन्सिलरांक घेवन मिटींग घेवपाची अशें हांवें काल रेजोल्युशन घेतलां की जेन्ना मार्केट आमचे बिचोलकारांचे आनी बिचोलकारांचें मार्केट आशिल्ल्या कारणान थंय जे कितें प्रश्न येतात ते फक्त कमिटीकूच न वता आमचे बाकीचेय कावन्सिलर्स आसात जे आमी 14 जाणां आसात तांचेय पर्यंत हो प्रश्न पावचो आनी तांचे कडल्यानूय बी तांचें सोल्युशन जावन बरें कितें तें जावचें हे खातीर आमी फुडें आतां 30 तारखेक मिटींग दवरल्या. ताजेर आतां आमचें डिसिजन जातलें की कितें करपाचें फुडें अशें. सो ती स्टेरकेस करपाची तांकां वेंडर्सांक थंय प्रॉपर बसोवपाचें हाजेर अजून कांयच डिसिजन जाल्लें ना. हें डिसिजन आमी 30 तारखेक आमची मिटींग जातली तेन्ना आमी घेतली. आनी तशेंच 14 फायनान्सांतल्यान जे कितें पयशे उरतात म्हणजे सेविंग्स कितें आमचे म्युन्सिपाल्टी कडेन आसा ते हातून आमचो तो फाटल्यान थोडेशे लिकेजी सोप पिठाची लिकेज जाता जावं जे चिकन मटन शॉप्स आसा तांचे वयर पत्र्यांचे म्हणजे पावसान तांकां लिकेज जाता प्रॉब्लम्स जातात तांचेर पत्रे येवचे आनी थोडेशे बाकीचे आनीक जीं कामां आसा ती सुरळीत जावची. पूण हें सगळें जातलें जेन्ना आमची 30 तारखेक मिटींग जातली न्हय तेन्ना डिसायड जातलें आनी 14 कावन्सिलर्स आमी बसून बरे भशेन कितें बरें जे बिचोलकारांक जाय ते पद्दतीन हें काम सगळें जातलें. आनी थर्डली म्हणल्यार वेंडर्स आमचे मार्केट बिचोलचें बुधवारचें मार्केट आसता ते मार्केटान खुबशे वेंडर्स बसतात. तांकां काल हांवें जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना हांवें आमच्या म्युन्सिपाल्टीच्या स्टाफाक म्हणा किंवा जे मार्केट कोण पळयता तांकां हांवें प्रश्न केलो की तांचे कडेन वेंडर्स कार्ड आसा की ना अशें. सो तांचे म्हणण्या प्रमाणे की थोड्यां कडेन आसा थोड्यां कडेन ना आनी सद्याक आमच्या म्युन्सिपाल्टीचें कामूय चालू आसा की जितले आमचे वेंडर्स थंय बसतात तांची सगळ्यांची वेंडर्स कार्डां करून घेवपाची. हें सगळें आमी आमच्या 30 तारखेक मिटिंगेक पळयतलीं आनी फायनलायज करतलीं. आनी दुसरो आमचो एक प्रश्न आयिल्लो की हांवें क्वेश्चन केल्लो की आमच्या मार्केटान खुबशीं शॉपां आमी म्युन्सिपाल्टी तर्फे दिल्लीं आसा आनी आमी ट्रेड लायसन दितना पर्टिक्युलर एका शॉपाक दितात. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल आमी घेवया की आमी कपड्याच्या शॉपाक दिला ट्रेड लायसन पूण थंय खुबशीं अशीं बाकीचे कडेन ती
पळोवंक येता किंवा आयकूंक येता म्हणात की एकाच शॉपान दोन दोन म्हणजे एक तर कपड्यांचे किंवा ब्युटी पार्लर जावं आनी कितें अशें बिझनस थंय चलता अशें आमकां आयकूंक येता. सो ताजेर आमी म्युन्सिपाल्टीक रिक्वेस्ट केला की जर तशें आसा जाल्यार आमचो तातूंत कांयच म्हणजे दुखोवपाचो कोणाकूच हेतू ना. जर बिझनस चलता अवश्य करचो, कारण सद्याच्या मार्केटा प्रमाणे कोणेय थंय बिझनस करचो आमकां कांय तातूंत येना. पूण एकूच रिक्वेस्ट आसा जे तशे लोक करता तांचे कडेन की तांणी ट्रेड लायसन काडून आमच्या म्युन्सिपाल्टीक तांणी थोडोसो म्हणजे सपोर्ट म्हणया किंवा आमी म्हणया की तांचेच बऱ्या खातीर आसा ट्रेड लायसनां काडून थंय प्रॉपर बिझनस करचो. आनीक आमकां तातूंत म्हणजे कांय हें ना. म्हणजे कितें म्हणपाचें अशें म्हणटा आमी की आमकां तांचे बद्दल कांयच वायट हें ना. तांणी बिझनस करचो पूण प्रॉपर लिगली वचून ते ट्रेड लायसन किंवा जे फॉर्मेलिटी आमच्या म्युन्सिपाल्टीक लागता पळय त्यो करच्यो आनी बिझनस करचो. आमच्या म्युन्सिपाल्टीच्या स्टाफा कडेनूय रिक्वेस्ट आसा की तांणी वचून प्लीज थंय फायंड आवट करचें जे मार्केटान जे कोण पळयतात किंवा खंयचो स्टाफ जो पळयता मार्केट हें तांचे कडेन प्लीज रिक्वेस्ट आसा तो बिझनस थंय चालू अशें आमकां आयकूंक येता की तो बिझनस थंय म्हणजे एका शॉपान 2 किंवा 3 बिझनस चलता अशें 2012तल्यान थंय चालू आसा. सो पयलीं कितें जालें तें तातूंत आमी वचुया नाका. पूण आतां आमच्या स्टाफा कडेन रिक्वेस्ट आसा की तांणी थंय वचून प्लीज फायंड आवट करून जर 2-3 बिझनस चलतात जाल्यार तांकां आमच्या अंडर ट्रेड लायसन दिवन तांकां प्रॉपर वेन थंय तांणी करून घेवचें. आमी आयज मार्केट कमिटीची मिटींग घेतली आनी त्या मिटींगेन आमी जे फीश मार्केट आहा त्या फीश मार्केटाचें ते स्लॅबाचें दुकान आसा थंय लिकेज जाता म्हणून थंय आमी पत्रे घालतले. तशेंच सकयल थोडेशे स्लिपरी जाता थंय आमी ते नॉन स्लिपरी पेवर्स घालतले. आनी त्या फीश मार्केटाक 3 कडेन गेटी ना, ओपन आसा म्हणून ते कितें जाता कुत्रे गोरवां भितर येता आनी मागीर रातचे थंय कोणी येवन बसता पार्टी बिटी करता म्हणून तें बंद जावंक जाय म्हणून आमी थंय 3 गेटी घालतले. म्हणजे फीश मार्केट जालें. आनी फीश मार्केटाचें मेन जें काम आसा ती जिरवणी. ती जिरवणी आमची कितें जालां ती शेताची लेवल शेता खातीर थंय जिरवण शक्ती कमी जाल्या म्हणून आतां आमी नवी जिरवण मारून ती व्हडली जिरवण नवी मारता आनी ती जिरवणीचें काम कंप्लीट करता. आता ते 5 ते 6 म्हयन्या भितर ती सगळीं कामां फीश मार्केटा बद्दल कंप्लीट जातली. एक तो जुनी बिल्डींग आहा त्याच्यात स्टेप्सां जी आहा त्याच्यान ती जुनी जाला आनी कमजोरी कशी आहा त्या संदर्भात मार्केट चेअरपर्सनाची मिटींग जाल्ली. तर त्या संदर्भातला आता कसा विषय घेतला तुम्ही? की आमी थंय कितें केलां की ती स्टेरकेज जी आसा ती करचीच पडटली. म्हणजे ताका आनी तुका अशें बाकी डागडुजी करून उपयोग ना. म्हणजे डागडुजी केली जाल्यार भितरल्या लोकांक बी हें जालां दिसता आनी ते मागीर भितरल्यान परत हें जाता तेन्ना केन्ना ती पडपाक शकता. म्हणून आमी आमचे इंजिनियर आनी बाकीचे सगळ्यांनी आमी चॅक केली ती आनी ती थंय करप म्हणून. आनी आतां कितें जालां सकयल थंय कोण गाडेकार आसा ते पयलीं पासून आसा आमचे गाडेकार म्हणून तांकां खंय तरी एरेंजमेंट करप. आनी रोखडीच आमी आतां 30 तारखेक मिटींग आपयल्या म्हणजे सगळे नगरसेवक बाजारकार कमिटीचे कोण अध्यक्ष बी आसा तांकां आमी तशेंच फीश मार्केटांतले लोक जाण फ्रूट मार्केटांतले लोक जाण आनी फूल मार्केटांतले अशे सगळ्यांक आपयतले. आनी जर कोण आमकां मार्केटा बद्दल आनी कितें सजेशन आहा तर तांकां आमी आपयतले आनी 30 तारखेक आमी मिटींग घेतले सगळ्या नगरसेवकांक घेवन. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.